येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरेख पळयचे हेडलायन्स. ढवळी फर्मागुडीचो बायपास आदींच जाला अपघातांचो मरणकट्टो. पुराय बायपासार करतात ट्रक पार्क. रातच्या खांब्याच्यो लायटी पेटनाशिल्ल्यान येरादारी करप्यांचे जाल्यात हाल. उत्सवाच्या दुसऱ्या दिसा प्रवेश करताना लोकांनी 1.5 दिसाचे गणपती काढलो घुमट आरत्यांचो घोस्त. काणकोण पैंगीण गावात पळोवपाक मेळ्ळो खाशेले पत्री गणपती. बुधवारा गोंयांत नेटान पावस पडिल्ल्यान तो फुडल्या सप्तक मेरेन आसतलो चालूच. पावसाक खर वादळी हवामानाचोय मेळटलो सांगात. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. ढवळी फर्मागुडीचो बायपास आपल्या गुणांक लागून बरोच फामाद आसा. ह्या पुराय बायपासार ट्रक पार्क केल्ल्यान आनी रातचे खांब्याच्यो लायटी पेटनाशिल्ल्यान येरादारी करप्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. केन्ना काय ह्यो लायटी जाग्यार पडटल्यो? फुर्योज जाल्ल्या थळाव्यांनी सरकाराक प्रस्न केला. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. हायवे हा हे हायवेचेर सदांच पळयला लायट केन्नाच पेटना आनी रातच्या टायमार इतलो प्रॉब्लेम जाता की लायट पेटना म्हणटकीर खूब हांगा लोकांक त्रास सोंसचे पडटा. हे बायपासाक लायट ना. कितले दीस जाले आतां चवथ लागीं पावल्या लायट ना. पळय आतां केन्ना लायट घालतले ते, कित्याक हो जो हायवे आसा हायवेचेर एकूय लायट पेटना. ह्या हायवेचेर सदांच लायटी पेटना. हो हायवे सदांच काळखान आसता. दुसरी गजाल अशे रस्ते सायडी माती घालता, ती माती रस्त्यार येता आनी सगळे रस्ते हो पावसान येवन सगळे बुडटा. हांगा ते दखल घेवचे आनी जाता तितले बेगीन हांगा लायटी पेटोवच्यो आनी हे पार्किंग हांगा रस्त्यार जे हायवेचेर आसा वळणाचेर हे सगळे बंद करचे. ना जाल्यार हे वर्सा 12 म्हयने अशेच एक्सिडेंट जायत रावतले आनी अशे ह्या रस्त्यार हांगा लोक मरत रावतले. हांगा मेन म्हटल्यार लायटीच्या खांब्यांक एक लायट सुद्दां पेटलेली आसना रातची. त्या लागून हेजे कोणीच लक्ष म्हणटा तें आजून पर्यंत दिवना सारकें. आनी ते रोडाचेर उदक सुद्दां भरलें आसता, पोंड आसता व्हडली व्हडली, खड्डे आसा थोडे मदीं मदीं. आनी त्या लागून एवरी डे हांगा जे पळय एक्सिडेंट जाता पळय न्हय ते बंद जावपाक जाय म्हणून ट्रॅफिक पुलीस गव्हर्मेंटा कडेन आमी मागता की हांगा मातशें लक्ष घालून हेजे ट्रकां पार्किंग केलें तांकां पार्किंग ते काडचें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकार आनी संगीता ओली. पूल खंय गांवूच न्हू, मनाय जोडटात. पूण तेरेखोलच्या लोकांक जोडपाक फुडें सरलेलो पूल वादांत आडकून अर्दकुटो उरला. सध्या एक फेरी चलता, पूण धके दुरुस्त करपाची गरज आसा. गोंयचे दायज न्हंयचे पलतडी उरला. आमची सुमार 130 गोंयकार कुटुंबां पलतडी उरल्यात. तांकां गोंयाक जोडपाचें इतिहासीक काम खंयचें सरकार करता पळोवपाचें. हो पळयात केरी तेरेखोल मजगतीचो फेरी धक्को. सध्या एक फेरी बुडू बुडू करून चलता, पूण धक्याची अवती काय जाल्या. सुकते वेळार फेरी लावपाक मेळना. केरी तेरेखोलचो पूल अर्दकुटो उरिल्ल्यान ही फेरीच कितें तो तेरेखोलकारांक जोडपी दुवो. गोंयच्या मुक्तीझुजांत म्हत्वाची भुमिका निभावपी किल्लो पलतडी आसा. सुमार 130 घरां पलतडी उरल्यात. हे गोंयकार पूण फेरयेच्या आदारान जगतात. आता खंयचो दुवो तांकां लागीं करता ताचीच वाट पळोवपाची. आता चतुर्थीच्या लिका येतले लोक कोट्यार वचपाक, हिजरो हॉटेलान वचपाक, रेडयेचे ताका अशे लोक वयता न्हू.
तेव्हा ब्रिज जाल्लो केली तर आमचो अर्धवट इनकम जाल्यार बरें आसलें आमकां लोकांक कितें जायना तो आमी नको आतां ते एक CM आसतना उरलो तसोच तो कोणी केल्लो तो लक्ष्मीकांत पार्सेकर आता ही फेरयेचेरच रावचें पडटा हांगा इतकी फेरीचेर डिपेंड हा पाणी बी तांकां खंय ते त्या लोकांक रे त्या वाटेंतले ते बाया थोड्यांनी बोरिंगां मारल्या थोड्यांनी बरी मारली. ना गोंयचें उदक पावना आतां केरीत जिल्लो- पंचायतीक लागता बिलां तेंची रेशन तांदूळ व्हरपाक बी ते हांगा केरी येता फेरी येता येवप कशें फेरयेनच फेरी येना हा फेरी येना आनी समजा ब्रिज जाल्लो जाल्यार ब्रीज जाल्लो जाल्यार सगळ्या लोकांक बरें आसलें न्ही आतां ही आतां फेरी येता म्हणजे ट्युरिस्टांक त्रास जाता रे ना काय ना काय प्रॉब्लेम ना फेरी 10 दिसा चालू आसता सकाळी 6 ते हम्म. काय ना प्रॉब्लेम फोन मारल्यार स्पेशली येता ते काय येता? प्रॉब्लेम ना ते आता धकोय बांदपाची गरज आसा कित्याक तर जशे रेडियेचे लोक वयतात तशे ट्युरिस्टय पलतडच्या हिल रॉक रिसॉर्टात वा फोर्टार वचपाक गर्दी करतात केरी तेरेखोलचो पूल सद्याक अर्दकुटो उरला ही फेरीच कितें तो एक दुवो उरला त्या पलतडीचो धोको बरो हांगा मातशें सारकें बांदून दिवपाचें ते आनी फेरी आमकां 12 म्हयने चालू आसाची फाटल्या दिसांनी बंद आसली 1 म्हयनो लोकांक प्रॉब्लेम जाता हांगा रेती वयर येतात धक्याचेर ना आतां ना हांगा रेवकां ना बरें येता म्हटल्यार ते मागीर गिमान 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 येता येता गिमान प्रॉब्लेम जाता आनी गिमांतली म्हणजे ती कोणें मागीर काडून व्हरता अशें मागीर गांवांतले गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली आता घेऊया एक ल्हानसो विसव विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो गणरायाची भक्ती घराघरात व्हडा दबाज्यान सुरू आसा परंपरा आनी चालीरिती सांबाळून गणरायाची सेवा करपाक भक्तगण व्यस्त आसात आयज पळोवया काणकोण पैंगीण गांवांतलो खाशेलो पत्री गणपती जो पानापासून तयार करतात हे परंपरागत गणपतीचो खासा रिपोर्ट दाखयता आमचो रिपोर्टर देविदास गांवकर पळयात चवथ हो जो उत्सव आसा आमचो गोंयकाराचो एक आगळ्या वेगळ्या तरेचो आनी सारको मौज मौजेचो उत्सव पूण हो जो उत्सव साजरो करता आसतना आयज आमी घरा बरोबर सार्वजनीक रित्या साजरो करताच पूण प्रत्येक गांवां किंवा प्रत्येक आनी खंयच्या ठरावीक भूभागाचेर वेगळ्या पद्दतीन चवथ करपाची कांय कडेन प्रथा सुरू जाल्ली आसा खास करून आमच्या काणकोण तालुक्यातल्या महालवाडा ह्या गांवांत तर चक्क पानापासून म्हणजेच पत्रेचो गणपती करपाची प्रथा कितल्याशा शेकड्यांनी वर्सांनी तांच्यांनी आजुनूय चालूच दवरल्या ही बदलत्या काळानुसार जी प्रथा आसा ती सारकी इको फ्रेंडली आसा आनी त्याच बरोबर हाजे फाटल्यान एक मनशालें आयुर्वेदीक त्याच बरोबर वैज्ञानीक दृश्टिकोनांतल्यान परिपूरक आसा अशें आजुनूय तांचें म्हणणें आसा जी फॅमिली पैंगीण हांगासर पत्रेचो गणपती करतात त्या फॅमिलीतले आज कितलेशे जण व्हड व्हड पदाचेर पावल्यात खूब कितें शिकलात तरी पण तांच्यांनी आपली परंपरा आनी आपली रीत जी कितें आसा ती आजुनूय पयलींच्याच पद्दतीन सांबाळून दवरला आनी हेच त्या फॅमिलीचें व्हडपण आनी त्या फॅमिलीची आगळी वेगळी वळख आनीक कासाळीची पानां फक्त एक तुळस सोडून बाकी सगळी पानां घालतात आनी ताजे नंतर केवणीची वाय घेतात आनी केवणीची वायान ती पुडयो बांदतात आनीक ही पुडयो बांदता आसतना आमचो सार्वजनीक रित्या म्हणजे प्रभू गांवकारांचो जो मुख्य कितें जें आसा तें नरसिंवाच्या देवळा कडेन जाता आनी त्या खातीर पयली गणपतीची पुडी नरसिंवा देवळा कडची मोठी बांदून घेतात आनी ती थंय पुजेक लायता आमचो अर्चक आनी तशेंच प्रत्येक तो आपापल्या पुडी मागीर घरा कडेन घेवन येतात आनी आपापल्या दुसरे दीस म्हणजे तय दीस महादेव आनी गौरी हांची पुजा जाता महादेवाचो नाल्ल आनी गौरीची पुडी आनी ताजे नंतर दुसरे दीस जी गणपतीची पुडी आसा ती दवरून आमी ताजी प्राणप्रतिश्ठा करून ताजी मागीर पुजा करता आनी अशे तरेन गणपतीची पुजा चवथी दीस जाले नंतर पंचमी दीस गणपती पावोवपाचो आसता म्हणजे त्या दीस पयलीं आमी सगळे जाण एक कडेन जावन थंय नरसिंहा देवळा कडेन वतात आमची दनपाराची पुजा जाली तशी आनीक सार्वजनीक रित्या म्हणजे वाजयत ताजी गणपतीचें विसर्जन थंय करतात आनी ताजे नंतर मागीर प्रत्येकटो आपापल्या घरा कडेन येवन आपापली गणपतीचें विसर्जन आपापली बायक करतात आनी हें करतनाय बी आमी आमचे जे वाडेकार आसात
एकमेका घरा कडच्यान सुरवात करतात, म्हणजे पयली घरा कडच्यान सुरवात करतात. तशेंच प्रमाण मागीर तें हें म्हणजे आरती बिरती म्हणून मागीर शेवटच्या घरा कडेन बसून येवन त्यो पुडयो आपापल्या बांयक आमी पावयता. खरें म्हणजे आमकांच मदल्या काळाक आमी 7वी 8वी शिकले नंतर आमी बी लोकांगेर गणपती पळोवंक वताले तेन्ना आमकांय अशी लज अशी दिसताली. सगळे लोक पळोवं येतात, बऱ्यो रंगीत बऱ्यो बऱ्यो मुर्त्यो, तातूंत कितें कला हें तें अशें केल्ली वता आनी आमगेर फक्त पत्रे गणपती लोक कितें म्हूण पळयताले अशें म्हूण. पण आज जर पळोवपाक गेले जाल्यार आमकां कळ्ळां की खंय पळय आतां मोठे मोठे कडेन उदक साफ ना, कोणाक पिंपाक ल्हान मूर्ती करून पावोवपाची परिस्थिती जगाचेर आयिल्ली आसा. किंवा जें पळय सगळे माटोळेचें सामान किंवा जे पळय फुलां बिलां घालतात ती मेळटा तशी खंय पळय हे तळी आसात किंवा नदी आसात थंय उडोवन सगळे घाण करतात. त्या पेक्षा ही पद्दत खूब बरी आनी आज हाका चड म्हत्व ह्या त्या वेळार आमगे पुर्वजांनी येवजिल्लें आनी तातूंत दैवत्व म्हण मानता आसतना बी लोकांच्या आरोग्याचोय बी एक हाजे बद्दल तांणी काळजी घेतली अशें म्हाका दिसता. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी. परतून घेवया वेवसायीक विसव. बुधवारा गोंयांत नेटान पावस पडलो आनी फुडल्या सप्तक मेरेन तो तसोच आसतलो. सप्तकभर पावसाचो शिवर पळोवपाक मेळ्ळो, पूण आतां खर वादळी हवामानाची शक्यताय आसा. लोकांनी सादूरताय बाळगूची हवामान खात्यान सल्लो दिला. बेरेस्तारा हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना, पूण गडगडपाची शक्यताय आसा. परिस्थिती जशी वाडत वता तसो हवामान खातो इशारो जारी करतलो. लोकांनी सादूरताय बाळगूची IMDचो सल्लो. कांय वाठारांनी वादळी वारे गळपाची शक्यताय आसा. IMDन बेरेस्तारा 31 उंचायेचो अदमास काडला, तर उणें तापमान 23 डिग्री सेल्सियस आसतले. 26 तारखेमेरेन पावस पडपाचो अदमास. बेरेस्तारा व्हड पावस पडपाची शक्यताय. बेरेस्तारचे चडावत आनी उणें तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आनी 23 डिग्री सेल्सियस. बोट मालकांक खर दर्याची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 चारची कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.